साम पावलान तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप। भावा भयणीनो, मरणाचो विशव घेतल्यांची खरी स्थिती तुमी जाणा जायचय म्हूण आमची अपेक्षा। तेन्ना तुमी बरवसो नातलेल्या हेरां बरी खंती बरीत जावचे नात। जेजू मेलो आनी परत्यान जिवंत जालो हें आमी सतमंताव जाल्यार ताचेर विश्वास दवर मेल्लेल्यांकी जेजू सवे देव जिवंत उठयतलो। सोम्याची शिकोण म्हूण चिंतून आमी तुमकां सांगताव, सोमी परत्यान येसर आमी जिवंत उरलेली ती मेल्ल्यांच्याकी मुखार आसची नाव। फर्माणाचे गरजवणेक श्रेश्ठ बडव्यांच्या उल्याक आनी देवाच्या तुतुरेच्या आवाजाक समीस स्वता सर्गिंतावन देंवतलो। तवळ क्रिस्त थंय विश्वास दवर मॉर्न गेल्ली पयलें उठतली। उपरांत आमकां तवळ पर्यंत जिवंत उरलेल्यांक तांचे सांगाता अंतराळार क्रिस्ताक मेळोवंक कुपांचेर उखलून व्हरतले। त्या नंतर आमी सदांच सोम्या सांगाता आसतल्यांव देखून हे सांगून एकामेकाक बुजवण दिया। देवाचें उतर हे कीर्तन सर्वेस्परा मुखार कित्याक तो येता, पृथ्वेची मुनसुबी करूंक तो येता। नितीन तो संवसाराची मुनसुबी करतलो, सतान तो राष्ट्रांची जरती करतलो। सर्वेस्पर व्हरतो, स्तुती ताका फावो। सर्व देवांची भिरांत धरचे प्रास, सर्व देवांची भिरांत धरचे प्रास, ताची सड भिरांत दवरूंक फावो। राष्ट्रांचे देव फकत मुर्ती, सर्वेस्परानंच रचलो सर्ग। सर्ग उल्हासू, पृथ्वी संतोषू, दर्यो आनी तांतू आसा ते सगळें गरजू। शेतां आनी तांतू आसा ते सगळें कुशाल जावं। रानांतले रूख आनंदान गितां गाव। सर्वेस्परा मुखार कित्याक तो येता, पृथ्वेची मुनसुबी करूंक तो येता। नितीन तो संवसाराची मुनसुबी करतलो, सतान तो राष्ट्रांची जरती करतलो। सा लुका प्रमाणे सुवार्ता। अशें आसता जेजू नजरेताक आयलो। थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो। आपल्या सवये प्रमाणे साबताच्या दिसा तो सिनेगोगांत भितर सरलो। थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावताच ताका इसाया प्रवादेच्या पुस्तकाचो कवळो हाडून दिलो। तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलें ताका वाचूंक मेळ्ळें। देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला। बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दणसितल्यांक सावकासाय बसावंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला। वाचून जाताच पुस्तक कवळण सिनेगोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटीं दिलें आनी तो बसलो। थंय आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर कोंसोन आसता। तो तांचे लागीं म्हणालो, आतां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वाचन आयच्या दिसा खरें जालें। थंय आसलेले सकळी ताची शिफारस उलोवंक लागले आनी ताच्या तोंडांतली भायर सरताली ती आपुरबायेची उतरां आयकून विचमीत जाताले। ते म्हणटाले, हो जुजेचो पूत न्हय। तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, वयस तुकाच तूं पयलें गूण कर। ही गाद तुमी म्हाका मारतल्यात आनी कफरनावांत
तुवें केल्याय म्हूण आमी आयकलां तीं कृत्यां हांगाय तुज्याच गांवांत कर म्हणून तुमी म्हणटल्यात. ताणें मुंदारून म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगतां, खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्या स्वंत गांवांत मान मेळना. आनी एक सत गजाल तुमकां सांगतां, एलियाच्या काळार 3 वर्सां 6 म्हयने पावसाची शेण नासतना सगळ्या गांवार व्हड दुकोळ पडल्या वेळार इस्रायेलांत जायत्यो विधवी आसोंक आसल्यो, तरी पूण तांचे मदले एकलेय लागीं देवान एलियाक धाडलो ना. बगार धाडलो ताका सिदोन गांवच्या सारेप्त प्रांतांतले एक विधव स्त्रिये सरशीन. तशेंच एलिसेव प्रवाद्याच्या काळारी इस्रायेलांत साबार कोटकार आसोंक आसले, तरी पूण तांचे मदलो सिरियाचो नामान शिवाय हेर कोणूच नितळ जालो ना. हें आयकून सिनेगोगांत आसलेले समेस्त रागान कडकडून उठले आनी जेजूक शहरा भायर व्हरून गेले. तांचे शहर बांदून हाडलेल्या दोंगराच्या शिखरांतावन ताका सेकला लोटून घालचो म्हूण तांची आलोचन जाली. पूण जेजू तांच्या मदल्यान शिदा उतरून आपली वाट धरून चल्लो. देवाचें उतर हें